ना आयज आमी पयलो स्लॅब आमी घालून घेतला आमचे कॅन्सर हॉस्पिटल, आमचे स्टेट कॅन्सर हॉस्पिटल, टर्शरी कॅन्सर आमी सुरवात केली. कॉन्सेप्ट डॉक्टर मोरकर आमचो, डॉक्टर राजेश पाटील, डॉक्टर उदय काकोडकर, प्रजला रावजी आणि आमचो संदीप जैन जेणी आमकां सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आमी उबें करपाक आमी पूर्णपणे त्यांनी सहकार्य केल्लें. आणि HSCC कडेन आमी हें हॉस्पिटल त्याच बरोबर TB टेस्ट तशें बी आमी तेंचे कडेन करपाचें आमी ऑलरेडी घेतलें आसा. आनी 2 टर्शरी आमचे क्रिटिकल केअर सेंटर्स नॉर्थ एंड सावथ ह्या हॉस्पिटलान आमी प्रोटॉन थेरपीचो आमी स्पेस आमी आयडेंटिफाय करून आमी ताका इंटिग्रेट करतले. पयलो स्लॅब आमी घातला जे आमी गोंयचे जनतेक आयज पर्यंत कॅन्सराचे आमी दुयेंसाचे वेगळे टार्गेटेड अप्रोच आमी करपाक आमी घेतला. ते डॉक्टरा बरोबर तेच चर्चा करतलो की आमकां गोंयचे जनतेक बऱ्यापैकी सेवा, बऱ्यापैकी कॅन्सराचें दुयेंस जें आहा आनी कॅन्सराचें एक टार्गेटेड फोकस्ड आनी टार्गेटेड अप्रोच कॅन्सराच्या पेशंटाक त्या तरेचें एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे हॉस्पिटलांनी. आनी हें सगळें कित्याक जाता कारण देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेंच्या खातीर आमकां हे सगळे हॉस्पिटलां गावल्या आनी तें हॉस्पिटल आमकां गावल्लें आसा सुपर स्पेशलिटी. थंय 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स आसा. आयज बी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कडेन चर्चा करतना कांय गोश्टीचेर चर्चा केल्या. आमी ह्या बजेटान स्पेसिफीक प्रोविजन एक नवे 100 एम्ब्युलन्साक आमकां पयशे दिवपाक आमी विनंती केल्या. त्याच बरोबर 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स आनी त्याच बरोबर आमचे जे कितें विचार आहा हे प्रोटॉन थेरपी जावंकूच जाय. आनी प्लस रिलायन्स कडेन म्हाजी चर्चा चालू आहा की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थंयच्यान हांगा हाडपाक. आनी डॉक्टर शेवंती लिमय आहा तिका बी हांगा गोंया राज्यान हाडपाक म्हणजे तिजे OPD आनी तिजे वेगळे तरेन आमी वेगळे तरेन ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आनी फावंडेशन वाट टेस्ट आमी डॉक्टर कडेन उलयताले. म्हणजे ताका 2 शब्द म्हणटा, एक त्या टेस्टाच्या माध्यमांतल्यान एक रक्तांतल्यान जाता आनी एक बायोप्सी मटेरियल जे केल्ले आसतात तेज्यातल्यान सोदता की गूड पाथवेज आनी बॅड पाथवे. म्हणजे समज नाल्या डॉक्टर अनुपमा बोरकर ट्रिटमेंट दिवंक सोदता ती योग्य तरेन ठरोवंक शकता की आपूण हे तरेचे ट्रिटमेंट दिल्यार ह्या तरेचो रिस्पॉन्स जातलो, तिका एक अंदाज येतलो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ऑलरेडी सुरू करपाक आमी हातीन घेतल्या. आनी 2-3 कंपनी कडेन टायअप केला की सॅम्पल व्हरून ते ताबडतोब आमकां तेजो रिपोर्ट येवपाचो. पूण आयज संदीप जैन तेंचे कडेन आमी विनंती केली की दर फावट ते हॉस्पिटल चालू जेन्ना जाले प्रत्येक स्लॅब घातल्या उपरांत आमी येवन विजीट करून आमी वयताले, पळयताले कितें आहा तें कितें आमी करूं शकता, कशें कितें चल्लां काम. आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या खातीर हे आयज हॉस्पिटलान हे स्टेट कॅन्सर हॉस्पिटल हे आयज उबें जातात. म्हणजे गोंयचे कितलेय लोकांक टाटा मेमोरियल बरोबर आनी तेंचो जो प्लॅन आहे ऑटोनॉमस बॉडी करपाक तशेंच आमकां करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे एक विचार करा, जे मेडिसिन्स आमकां 100 रुपयाक गावता तेच मेडिसिन तेंचे टेंडरार आमी घेतल्यार आमकां ते मोर दॅन 40% 50% आमकां सवाय गावतले. आनी त्याच तरेन आमी आनी लोकांक आमी ट्रिटमेंट दिवंक शकतले. डॉक्टरांक बी त्या तरेचे नवे तरेचे एक एव्हेन्यू एन ओपनिंग गावतली आनी पेशंटाक बऱ्यापैकी आमी ट्रिटमेंट प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान तेंचे दुयेंस बरें करूंक आमी शकतले आनी तांकां बरोपैकी ट्रिटमेंट ह्या सेंटरान दिवपाचो होच उद्देशान. हे आमी जेन्ना येता फक्त स्लॅब घातले म्हणून येना, आमचे संदीप जैनाक मुद्दम मागून घेतला की तेंचे अंडर आमकां हे हॉस्पिटल बांदून. पूण जेन्ना आमी येता तेन्ना आमी चर्चा बी करता की कितें कितें आमकां जाय. प्रोटॉन थेरपी हांगा केल्यार म्हणजे एक 450 किलोमिटर ह्या वटेन 450 किलोमिटर सगळ्या दिशेन तुमी पळयल्यार ते नासतले सेंटर. पण ते घालूंक जाय म्हणजे फुडाऱ्याचें पॉप्युलेशन तांकां योग्य तरेचे आमी लोकांक फ्युचराक तेजो बरो उपयोग जातलो. आनी टार्गेटेड कॅन्सर ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आमी तेजो वापर आमी करूं शकतले. आयज टार्गेटेड एंड फोकस शब्द वापरपाची गरज आसा कित्याक तशेंच ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल फुडें वचत गेल्या आनी हेजे खातीर आमी आयज आयिल्ले. केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलो? फुडल्या 2027 पयलीं कमी जून 26 पर्यंत म्हणजे 27 पयलीं आमी हें पूर्ण करून आमी गोंयचे जनतेक आमी डेडिकेट आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान करपाचो विचार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.